आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराक हायकोर्टाची थाकाय. सत्र न्यायालयाचो निवाडो मारलो भायर. विदेशात वचपाक कोर्टाच्या परवानगीची गरज ना. उच्च न्यायालयाचो निर्देश. आप मजत संस्थांक सरकारान दिलो मजतीचो हात. खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून करतले सुरू. सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्र्याची म्हायती. आख्या मडगांवां 7 घरां फोडपाचो यत्न. चोरांचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात जालो कॅप्चर. रातेकडेन पुलीस गस्त वाडोवपाची थळाव्यांची मागणी. चवथीच्या फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची कारवाय सुरूच. म्हापशा वाठारात धाड घालून सुमार 2 लाखाचे पदार्थ केले जप्त. बेकायदेशीर रितीन फरसाण तयार करतल्याचेरूय केली कारवाय. राजधानी पणजेंतले 8 रस्ते 15 दिसांनी जातले स्मार्ट. 3 रस्ते दुरुस्त करपाची जबाबदारी महानगरपालिकेची. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मूळ गोंयकार पूण कांय कारणाक लागून पाकिस्तानात राबितो केल्ल्या आनी उपरांत भारतांत आयिल्ल्या जोझफ पेरेराक भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताका भारतीय नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र भेटयलें. सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोझफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरीक जावन आसात. सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोझफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरीक जावन आसात. जोझफ हे मूळ गोंयकार पूण गोंय मुक्त जावचे पयलीं कांय कारणाक लागून ते पाकिस्तानात गेल्ले. उपरांत तांकां थंयच रावचें पडलें. तांणी पाकिस्तानी नागरिकत्व स्विकारिल्लें. 11 सप्टेंबर 2013 जोझफ भारतांत आयिल्ले. उपरांत तांणी भारतीय नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो. भारतीय नागरिकत्व मेळिल्ल्यान जोझफ पेरेरा हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गृहमंत्री अमित शहांचे उपकार आटयल्यात. I'm very grateful. I'm very grateful for giving the citizenship. I was trying last 11 years. I was trying, to get it. But after the CAA, which I got within 1.5 months. And I'm very grateful. I thank God for giving this opportunity. सगळ्यात पहिली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी त्यांनी सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हो पास केलो आणि त्याचो ऑलरेडी सिटीजनशीप दिवपा खातीर सुरवात केली. आणि सिटीजनशीप दिता आसतना गोंया खातीर आमकां अभिमानाची गजाल आसा. मिस्टर जोझफ फ्रांसीस पेरेरा हांकां आमी आज सिटीजनशीप दिता. तो आमच्या मदीं आयला हांगासर. गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पाकिस्तानात फॉर फर्दर कराची हांगासर फर्दर स्टडी करपा खातीर तो गेल्लो आनी ताज्या उपरांत गोंय मुक्त जालें आनी परत तो येता आसतना ताका थंयसर पाकिस्तानची सिटीजनशीप घेवची पडली. त्या टायमिंग खातीर तेणे आपलें एड्युकेशन थंयसर कंप्लीट केलें. देन ही हॅव शिफ्टेड टू द गोवा. तो गोवन बायले कडेन लग्नय जालो. ताजी मिसेस गोंयची आसा. तेन्ना लग्नय जालो आनी तेज्या उपरांत तो गोंयांत रावतालो. बट ताजे कडेन सिटीजनशीप जी आशिल्ली ती तेजे कडेन नासली. आमच्या एका गोंयकाराक आमी आज ती गोंयांत सिटीजनशीप सर्टिफिकेट म्हणजे हांगा दिता. ताका आमी हांगासर आपयलाय बी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराक उच्च न्यायालयान थाकाय दिला. आता विदेशी वारी करतना अमिताक कोर्टाच्या परवानगीची गरज पडची ना. फोंड्याच्या सत्र न्यायालयान पालेकराचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. ह्या निवाड्यात अमितान हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. अमित पालेकराच्या आव्हान याचिकेचे निवाडो दितना आता विदेशात वयताना कोर्टाचे परवानगीची गरज पडची ना असो निर्देशूय कोर्टान दिलो. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात दुबावित अमित पालेकराचो जमीन रद्द करपाचो अर्ज क्रायम ब्रांचीन फोंडेच्या सत्र न्यायालयान केल्लो. क्रायम ब्रांचीची मागणी मान्य करून सत्र न्यायालयान अमिताचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. उपरांत क्रायम ब्रांचीन अमिताक अटक करपाची तयारी केल्ली. क्रायम ब्रांचीचे अधिकारी ताच्या घराय वचून आयिल्ले पूण अमित पालेकर फरार आशिल्लो. इतले मजगती ताणें ह्या निवाड्याक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. उच्च न्यायालयान ताच्या आव्हान याचिकेचेर बुधवारा निवाडो दिलो. पालेकर न्यायालयाची परवानगी घेनासतना 4 फावटी परदेशात भोंवडी केल्ल्याचो आरोप क्रायम ब्रांचीन केल्लो. जाल्यार पालेकर हांणी नेमांचे उल्लंघन करूंक ना. कोर्टाची परवानगी घेवन ते परदेशात गेल्ल्याचो युक्तिवाद आदवोगाद नितीन सरदेसाय हांणी केल्लो. हाचे निवाडो दितना आता विदेशात वचपाक पालेकर हांकां कोर्टाची परवानगी घेवपाची गरज पडचो ना असो आदेश उच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार दिलो. The Honorable High Court has been pleased to set aside the order passed by the Honorable Session Judge sitting at Ponda. The court has held
that that order passed by the sessions judge or additional session judge sitting at Ponda was an illegal order. In any case, it was the case of our case that it was a highly obnoxious order. Such an order ought not to have been passed, and unfortunately there was gross non-application of mine to the earlier order granted by that very court, which in fact had permitted us to leave the country. Now what the learned additional session judge did was, he tried to infer certain things in that order which was granted or which had granted me permission to leave the country. Now one of the cardinal principles of law is that when an order is passed, you are not supposed to read into that order anything or infer anything in that order. The order should speak for itself. It is not the job of anybody else to either add to or subtract from it. Now that is exactly what the learned additional session judge did. It inferred certain things in the order and said that that permission that was granted was only to travel France and nothing beyond that. Now the High Court has felt that that inference drawn by the court was uncalled for and highly unwarranted and sets it aside. Now in addition to that, there is one more aspect which I would want to point out to you all, is that even if there is a violation of a condition of bail, it does not automatically mean that the person's bail should be cancelled and that he could be taken back in custody. The law on the point is that if there is any violation, there has to be an application of mine to find out, by virtue of that violation, if the administration of justice has been affected or not, and if investigation has been hampered or not. Now that was not even the case of the prosecution, that by he leaving the country for more than one occasions, the prosecution could not, or the investigating agencies could not investigate. Nothing of that sort. So this was, as we have already said, that this is only a political vendetta. There is, it was basically, if I may say so, a storm in a teacup. So, sir, should we understand now that Amit Palekar has the blanket order to travel abroad? Yes, of course. We always felt that he had a blanket order, and the court now gives its imprimatur, puts its seal that it is a blanket order. So now if Mr. Palekar wants to go wherever he wants to go, he need not go back to the court and ask for permission. That's the position of this order today. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेगवेगळी दुयेंसां जाल्ल्या 20 दुयेंतींची जतनाय घेवपी आप मजत संस्थांक समाज कल्याण खात्या कडल्यान 2.5 लाखांच्या आर्थीक मजतीची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशी माहिती दिली. खण खात्यात कंत्राटी पद्दतीचेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले. तशेंच कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते भायर सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Proposal for establishing a sustainable transport system in Goa in collaboration with the IIT Alumni Council. आमकां जे 700 crores of rupees IIT Alumni कडल्यान मेळटा, तो proposal रिसीव करून बाकीचो पूर्णता एंटायर proposal आज कॅबिनेटान मान्यता दिली. Appointment of the legal officer and junior legal officer on the contract basis, time being for the director of mines या डिपार्टमेंटात आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर सध्या भरता, कारण मायन्सात केसीस आनी हेचे खूब प्रमाणात लिगल काम खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेलें आसा. Absorption of the staff of Goa State Social Welfare Board in the director of the Women and Child Development and payment of their salaries. Government of Indiaचे Goa State Social Welfare Board म्हणून गोंयांत डिपार्टमेंट आशिल्ले, पण तेंच्यांनी वयल्यान ते क्लोज केले. ताजे उपरांत ते डिपार्टमेंट तेंच्यांनी स्टेटीच्या डिपार्टमेंटांनी एब्जॉर्ब करून घेया म्हणून तांचो स्टाफ हांगासर आशिल्लो 5 ते 6. तांकां आमी आमच्या वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो एक्टिविटी ज्यो चलताल्यो त्यो सेम एज कंपेरिजन विथ द वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट तांकां आमी एब्जॉर्ब करून घेता. 5 ते 6 जाण तेंच्यो सर्विसीस गोवा गव्हर्मेंटाक कंटिन्यू जातल्यो. Granting autonomous to the State Council of Education Research and Training (SCRT) and also the synergy with the DIET for monitoring and mentoring and capacity building of the DIET. आम्ही SCRT एका इंडिपेंडंट आमचो स्टेटस दिता, जेणे करून इज अ पार्ट ऑफ NAP. सरकारा कडेन पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ना,
आमचे कडेन आमी थोड्या फार पेशंटाक दवरता, बट पॅलेटिव्ह केअर घेवपा खातीर जी ऑर्गनायझेशन्स काम करता त्या ऑर्गनायझेशनाक गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मदत करपा खातीर आमी ही स्कीम काडल्या. सध्या एट प्रेझेंट देर इज अ 2 पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. एक फोंडा, इट इज एन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी खूब बरें पॅलेटिव्ह केअर सेंटर चलयता. हांव स्वता थंय वचून विजीट करून आयला. अशा पद्दतीचे इलनेसीस आशिल्ले पेशंटांक ते एडमीट दवरून तांची काळजी घेता आनी ताच्या खातीर खूब दीस तांची डिमांड आशिल्ली आनी इट इज माय बजेटरी प्रॉमीस ऑल्सो टू गीव द सपोर्ट फॉर द पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. हे बजेटानूय हांवें अनावन्स केल्लें आनी ताच्या अंतर्गत आमी जवळपास पर मंथ तुका 2.5 लाख रुपयाचो सपोर्ट जो आसा पळय हो दिता. हेतून पेमेंट ऑफ द सिनियर डॉक्टर ऑर द पॅलेटिव्ह केअर कन्सल्टंट वी आर पेईंग देम 60,000 रुपीज. पेमेंट फॉर द मेडिकल एंड पॅरामेडिकल टीम इट इज अप्रॉक्सिमेटली 1 lakh. Administrative cost 5,000, medical expenses 35,000, food and residential expenses which is 50,000. अशें मेळून आमी 2.5 लाख रुपया जावपा पयलीं हो ताका पेमेंट करता. मिनिमम टू मिनिमम 20 पेशंट्स तांच्या कडेन एडमीट आसपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आख्या मडगांवां चोरांनी 7 घरां फोडपाचो यत्न केलो, पूण तांच्या यत्नाक येस आयलें ना. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळें. चोरांच्या ह्या वावराक लागून आख्या वाठारांत भिरांत लोकां मदीं पातळिल्ली आसा. ताका लागून राती कडेन पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केला. 24 ऑगस्टाचे राती म्हळ्यार फाटल्या शेनवारा मध्यान राती 3 जाणांची टोळी आख्या वाठारांत आयिल्ली. आख्या वाठारांतल्या विशाल मेगा मार्ट ते कोस्ता मैदाना कडली 7 घरां फोडपाचो यत्न तांणी केलो. एकेच राती वट्ट 7 घरांची दारां फोडपाचो यत्न जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. चोरांचो हो चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. तशेंच चवथ लागीं पाविल्ल्यान पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पर शेनवाराक अर्ली मॉर्निंग अरावंड 7:30 हांगा उठली जाल्यार सकाळचे आमगेली दोनी फ्लॅटां वयर फोडली. ओके, चोर येयल्ले आनीक मागीर आमी CCTV फुटेज बी काडले. आमी कॅमेरा बी सगळे चॅक केले. ते सारके कळटाले 2 सुमार तेमी स्टार्ट केला ही सायडीन. सो आमगेले भितर येयले मेन गेटींतल्यान ओपन करून आमगे स्लायडींग गेट आहा ती तेमी येवन लॉक मोडून वयर गेले. वयर दोनी फ्लॅटां फोडले तेमी आनी थिंगच्यान ते मागीर बाकी लोकांक घरान गेले. सो फाटल्यान एक फ्लॅट फोडले. मागीर आमगे सायडीन एक बिल्डींग आहा थिंग 2nd फ्लोर थिंग फोडले. सो ऑलमोस्ट ते 1 वर पासून 2 ते 3 पासून ते ह्या रोडार आहाय आमगेल्या हिंगा. ओके, आनी त्या टायमार एक कोण पेट्रोलिंगा जीप ना कांय ना, कांयच ना. आमकां कोणाक खबर ना. पूण मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की राती कडेन की तेमी स्टार्ट केलें 1:15 सारके विशाल मेगामार्ट सपना सिटी आहा थिंग सकलच्यान दुर्गाचेच्यान थिंगच्यान आहले म्हणटे कोणा सुणी भुकताले म्हणून कोणा भायर येवन पयलें थिंगाच्या भुरग्यान आनी ते उडी मारून धांवले. मागीर तेणें कोणा इन्फॉर्म केलें चोर भोंवताय. सो थिंगच्यान ते हे सायडीन येयले. थिंगच्यान येवन ते हें करून लोकांनी घरान भितर गेले. पूण फोडलें फक्त तेमी 4 फोडले. So on the 24th early morning, around 3:30 a.m., I heard a noise banging on the door. I assumed it was our dogs that were banging. So I came down and I opened the door. By the time I opened the door, there was no one inside here, but I noticed that my door frame was broken, was damaged. When I then called the police at about 3:30 when I noticed it. The police arrived here in about 15 minutes. And I told them to take a check around the full property. They did that. They didn't see anyone. My neighbor's gate was open, which looked suspicious because they are very, what you would say, cautious about leaving that gate open. So I asked the police to go and check their house also. The police took a round over in that area but didn't find anyone. They told me to make a police complaint in the morning, which I did, in which I have requested the police to increase the patrolling and also to investigate into this matter. So I भितरली आनी भायली लायट ऑन धरली आनी मुगे बाब कामा वयता आनी तेज बोट मातशें हें जालो म्हाका हुस्कालो आनी पावस पडटालो कितलो. मागीर हांवें एश कोन्न हांव उलयत रावलें फोनाचेर भावां कडेन बी. मुगे भाव भायर पडला सद्या जागृत रावलें हांव थंय येवपासून. सटोच कोन्न एश कोन्न बेल मारल्या भाशेन जालें पयलीं आयका म्हाका खबर ना. हांव सटोच आयल्या लेची आवाज येयलो धडाच कोन्न म्हाका सगळें मुगे चेडो येयलो म्हूण. मागीर काडला आनी हांवें
हें केलें हें जालें वय म्हाका फोन मारूं हें येना जाल्यार बोटां कित्याक हांवें पिनुलान चोयलें तें थिंगा धाडायताय त्या वक्तार त्या उजवाडान तो मुगे देरार मारलोलें जाल्यार हांव भिलें तें म्हाका मारीत म्हूण आनी फोन मारल्यार लागना कोणाक फोन मारलें हांवें नेबरांक मागीर निमाण मागीर हेका मारला हांवें हय सांगपा सुकोरीन अशें जाता म्हूण तेगे वॉट्सॅप लागना जालो मागीर तेगे लँडलायन लागलो कितले जालें एक्झॅक्ट 2:30 आखे भागाक सद्याक सोरांनी धुमाकूळ घाल्लो आसा 24 तारखेर रातचे हांगा 7 घरां फोडपाचो एटेम्प्ट जाल्लो आसा हाजे पयलीं चेन स्नॅचिंग आनीक फेक पुलीस म्हणून आखे भागाक 2 महिलेक लुटिल्ले त्याच बरोबर दवरले लुटिल्ले अशें करून चालू आसा सद्याक लोकांच्या मनाक एक भितीचें वातावरण पशिल्लें आसा मडगांव भागाक सद्या पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हूण लोकांची मागणी आसा आगमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर राजधानी पणजेंतले 11तले 8 रस्ते 15 दिसांत सुरू जातले विवांता ते काकुलो मोर मेरेनचो रस्तो आदींच जाल्लो आसा आतां स्मार्ट सिटीच्या 7 रस्त्यांचेर रबर सोलिंग करून कॉन्क्रिटाचे रस्ते करतले आनी उरिल्ल्या 3 रस्त्यांचें काम महानगरपालिका करतली ह्या बाबतची म्हायती महानगरपालिका बेरेस्तारा उच्च न्यायालयात मांडटली अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें. Smart city matter, we told the court that out of the 11 stretches where the urgent repairs are required, as far as 8 stretches are concerned, we will do the repairs and the roads will be made more motorable within a period of 15 days time. We will have a rubber soling on these 7 stretches of the road. As far as 1 stretch is concerned, the court had already made an order saying that the smart city will do a sort of a concreting which is called as dry line concreting that will happen at the stretch from Santini's junction to Kakula Mall. As far as 3 stretches are concerned, that is the stretch starting from Santini junction to Kampal Trade Center. The second stretch is from All India Radio to Joggers Park, and the third stretch is road from Azad Maidan up to police station. That stretch will have to be done up by the CCP, because one thing is the 2 out of these 3 stretches are not subject matter of smart city. The stretch from Azad Maidan up to police station was already completed by the smart city, but it was opened by the CCP for some cross drainage, so that work they will have to do. The court has kept the matter day after tomorrow for CCP to report to the High Court as to within how much time they will be able to do this work. So that is the order that is made by the High Court today. Accordingly, the smart city will do this rubble soling of these 7 stretches, and as far as 1 stretch is concerned, it will be dry line concreting. Other 3 stretches, it is the CCP who is going to take care of the situation. This is however subject to the dry season being there and the monsoon rains be not there. बेकायदेशीर प्रमाणात जमीन कातरपाचो प्रकार उक्ताडार येत आसा. पेडण्या आनी साल्वादोर मुंद वाठारांत व्हड प्रमाणात दोंगर कापणी करपाच्या कामाक सुरवात आसा. पळयात पुराय बातमी. डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेडा कडल्यान पेडण्यान व्हडा प्रमाणात दोंगर कातरपाचो प्रकार सुरू आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान बुधवारा वचून ह्या प्रकाराची पळोवणी केली. हे काम बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आसून नगर नियोजन मंत्री हाचेर कारवाय करतले काय ना असो प्रश्न ताणें उपरासलो. लोकांक पळोवनी की कशे दिन दहाडे हे नॅचरल कवर सुद्धा कापून उडयता. सो हातून फॉरेस्ट मिनिस्टर आयलो, हातून टीसीपी मिनिस्ट्री आयली, आणि म्हाका समजना की आयपीबी कशें हाका परमिशन दिता. हा टीसीपी डिपार्टमेंट सांगता की आम्ही हिल कटिंग आज जर तर तूं खंयचोय गोंयकार जर तर घर बांदतलो काय कितें करतलो, हिल कटिंगाचे परमिशन इज गिवन बाय हूम? टीसीपी डिपार्टमेंट. आता हो प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड अंडर आयपीबी. हाका हिल कटिंगाचे परमिशन दिले कोणे? कॅन आयपीबी गिव्ह हिल कटिंग परमिशन? हा म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक फोटोवपाक आणि गोंय काबार करपाक तुम्ही हे आयपीबी हाडला आणि ताज्या मार्फत तुम्ही हिल कटिंग परमिशन दिता. मॅसिव्ह मरे 3,17,500 स्क्वेअर मीटर कापप म्हणजे तू चीप. एक गांव झाला मरे 3,17,000 स्क्वेअर मीटर म्हणल्यार. आणि कितें करपाक? कसिनो घालपाक, जुगार खेळपाक. आम्ही आमच्या गोंयच्या भुरग्याक जुगारांनी धाडया, सोरो पिवपाक ते हांगा प्रॉस्टिट्यूशन करपाक त्या वाटेर धाडया, ड्रग्स हे चल्लां कितें? म्हाका दिसता हो सरकार गोंयचे कल्चर, गोंयचो हेरिटेज आणि गोंयकारांक काबार करपाक मुखार उठल्या. दुसरे वाटेन साल्वादोर दी मुंद वाठारांत व्हडा प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा. बुधवारा नगर नियोजन खाते, भौशीक बांदकाम खाते आनी मामलेदारान ह्या प्रकाराची पळोवणी केली.
रिक्वेस्ट जो लोकल MLA आहा पळय न्ही, कित्याक हे लोकल MLA पडटा हांगा आनी इज अ मिनिस्टर, सो ही हॅज टू इंटरवीन. कळ्ळें तुका? हे मोठ्या प्रमाणात हांगा दोंगर कापणी जाल्ल्या हांगाच न्ही. कित्याक हांगा पळय तुमकां खबर आसतलें की केरला कांय दिसा पयलीं तें वायनाड जालें पळय. हांगा कित्याक म्हणल्यार विधानसभा आहा, अशें जर दोंगर कापणी जाली न्ही ती कोसळून वतली घाम करून. कळ्ळें तुका? आनी विश्वजिता हांव सांगता, तूं जे पळय फाटल्यान घेतल्या म्हणटा पळय न्ही कायदे, कळ्ळें तुका, ते सारकेच फाटी घे. तूं म्हणटा आतां कितें आपूण फायन लायतलो, फॉरेस्ट कापल्यार झाडां कापल्यार, तें चलपाचें ना हांगा. प्रत्यक्ष हांगा टावन प्लॅनर आतां कोण येवपाचो तो येवना मरे तुमचो. तुज्या अंडर हें कितें कळ्ळें डिपार्टमेंट पडटा. आं मागीर CM आसा, CMाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पडटा, ताजो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक डेव्हिड ताकाय तें सांगिल्लें ऑर्डर दिल्लें, पूण तें कळत ना मरे ऑथॉरिटी हांगा. आनी कसलें इन्स्पेक्शन जातलें म्हाका हांगा पळया. कितें आहा न्ही, वी आर हियर टू सेव द इकोसिस्टम, रायट. यू आर कटिंग वन ट्री means you are destroying the ecosystem. It's all this big paraphernalia of saying I've deposited money doesn't work. We are here as Goans and of this land to make sure that our wildlife and ecosystem is saved. We know what is happening every day. How many reptiles and birds have been destroyed because you are cutting trees. This has to stop. Hence, I am representing the fact that we have to save the environment and our species. We keep boasting that this is Goa is the best place for all birds and reptiles, but this is not the way. Okay, we don't want another Wayanad, as my friend says. नहीं कर सकते कि उसमें इलीगल है वो TCP बोल सकते हैं। हमको मालूम तो पड़ेगा अंदर क्या हो रहा है। एक मिनट सर, मेरे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए सर। अगर आप ये वीडियो सर्कुलेट करेंगे ये बोल के कि हमने इधर इलीगल किया है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो उसका फाइनेंशियल लॉस कौन बेयर करेगा? आज आप कुछ भी वीडियो बना के डालेगा, इलीगल है तो लीगल है ना, इलीगल है तो इलीगल होगा। TCP बोलेगा ना, TCP बोलेगा ना, देखना है नहीं। आप देखो ना, आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग मत देखो ना, रिकॉर्डिंग आपके पास सब परमिशन वगैरह परमिशन है, आप डरे क्यों? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। IITच्या नांवान सरकाराची जमिनीचेर वायट नजर आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। सेज, नायलॉन 66 आणि फार्मागुडयेचेर जमीन आसतना रिवोणा सांग्यार 10 लाख चौखण मीटर जमीन रुपांतरीत करपाची घाय सरकाराक कित्याक आसा असो प्रश्नूय काँग्रेसीन उपरासला। हे व्हडल्या गुड्डुलासांव आशिल्ल्याचो काँग्रेसीचें म्हणणें आसा की आमचो काँग्रेस पार्टीचो IIT प्रकल्पाक विरोध खंयच ना, पण IIT या प्रकल्पाच्या नावार जो जमनीचो बोर्ड बंगाल हे करपाचे चिंतला, डेस्परेटली हे ट्राय करता की हे व्हड जमीन कन्वर्ट करपाक, आयडेंटिफाय करपाक जवळ जवळ 10 ते 15 लाख स्क्वेअर मीटर IIT खातीर हे आयज आयडेंटिफाय करपाची घाई गडबडी करतात। आणि वो एकंदर जर प्रकार आम्ही पळयलो जाल्यार ह्या एकंदर व्यवहारात गोंयच्या तिजोरींतल्यान जवळ जवळ 60 कोटी हो खर्च जावपाचो आसा। आता खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आमी तेंचे स्वागत करता, पण त्याच बरोबर जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट येता आनी खास करून IIT प्रोजेक्ट जेन्ना तुम्ही हाडूंक सोदतात तर तेचे परिणाम कितें, तेचे दुष्परिणाम कितें, ह्या प्रकल्पाचो DPR तयार जावपाक जाय, गोंयचे जे ग्रीन कव्हर आसा तेची जतनाय जावपाक जाय, गोंयचे जे इकॉलॉजी आसा, एन्व्हायरमेंट आसा, बायोडायव्हर्सिटी आसा, ह्या सगळ्यांची जतनाय घेवन नंतरच मुखावेले पावल मारपाक जाय। पण आम्ही पळयतात सिनियर मंत्री, ह्या राज्यातले भाजपाचे सिनियर मंत्री, त्यांचे निहित स्वार्थ ह्या एकंदर प्रकरणात आसा, ह्या मंत्र्यांचो हितून हात आसा आणि तेकाच लागून घाई गडबडी करून ते एकदा ती जमीन एक्वायर करपाचो तो प्रोसेस चालू करता। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV।
एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात।